तेका कनेक्ट करा आणि मागीर व्हडले व्हडले प्रोजेक्टांचे उलया. थंयसर आमचो इतलोच इंटेंशन आहा की थंयसर बऱ्यापैकी कसलो एक प्रोजेक्ट जो निसर्ग सांबाळून जो प्रोजेक्ट जातलो तो आमी हाडटले आणि स्थानिकांक जे तुया गांवाचे नागरिकांक जे तेंची जमनी हे सरकारान हडपल्यात सांगच्या शिवाय घेतल्यात तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन जी कंपनीज येतले तांकां फुड्यान बसून तेंचे कडेन इन रायटींग कितले पर्संट आमकां नोकऱ्यो गावतल्यो ते बरोवन घेवन फुडें आमी सरतले. नाजाल्यार कसलोच प्रोजेक्ट जावचो ना जो पर्यंत आमच्या स्थानिकांक जॉब मेळना तो पर्यंत. परत आमचे कडेन टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन जमीन आहा मांद्रे गांवांत. काही दिसा पूर्वी म्हणजे डिसेंबरान इलेक्शन येता न्हू बेगीन बेगीन सीएम येयलो आणि हांगाल्या स्थानिक आमदाराक घेवन नाल्ल फोडलो आणि तेणी म्हटलें की एंटरटेनमेंट विलेज हांगा धाडटा म्हणून. हांवें जेन्ना वाचलें आनी इन्फॉर्मेशन काडलें असलो कसलोच प्रोजेक्ट सँक्शन जावन आनी कांय ना, ही फक्त अफवा. आनी अनावन्स करतना अशें केलें की थंय सनबर्न जातलें म्हणून. आतां हांव मांद्रेकारांक इतलें विचारूंक सोदता, तुमकां सनबर्न हांगासर मांद्र्यान जावो? असले नाका आसले फेस्टिवल्स हांगासर हाडून ड्रग्स सगळे प्रॉस्टिट्यूशन जावं आनी कसले वायट धंदे हांगासर जातले हे आमी कशेंच करून घेवचे ना. तेका लागून आमकां मोगो पक्ष ह्योच बरें कितें करूं शकता. तेका लागून आमी आमचो विचार आहा थंयसर त्या जमनीन इको फ्रेंडली टुरिझम प्रोजेक्ट हाडप आनी तो इको फ्रेंडली टुरिझम प्रोजेक्ट जर आमी हाडलो जाल्यार आमचे कांयशे बरेचशे भुरगे 1000-1500 भुरगे थंय कामाक लागतले, जेणे करून आमी बेरोजगारी आहा ती खंय तरी कमी जातली. तशेंच टॅक्सीकार भाव आहात तेंचोय बिझनस वाडटलो. तशेंच लोकल हॉटेलियर्स आहात, गेस्ट हाऊसीस आहात, कोस्टल बेल्ट जितले टुरिझम रिलेटेड बिझनस आहात तितक्यांचो ग्रोथ वाडटलो आणि ते वाडल्या कारणान आमची मांद्रे मतदारसंघाची इकॉनॉमी जी आहा स्वताची म्हणजे घराचे जे इन्कम आहा ते खंय तरी वाडटले आणि सगळे सॅटिस्फायड जातले. आयज जॉबाचे विशय घेवन वयता आसतना आमी जेन्ना घराघरांनी वयतले तेन्ना गेले तेन्ना आमकां फक्त प्रत्येक घरान दोग जाणां तीग जाण भुरगीं तेंच्या घरांतली मास्टर डिग्रीज केल्ली बऱ्यापैकी शिकलेली आसात, ग्रॅज्युएट जाल्ली भुरगीं आसा आयज जी ती बेकार आहात आयज आनी तांकां जॉब ना. आनी तेंच्या आवय बापायन तांकां कश्ट काडून त्रास काडून शिकयल्यात, एड्युकेशन लोन काडला आनी खंयच्यान रिणां काडून शिकयल्यात. पूण आयज तेंची परिस्थिती काम करपाची ना. हांवें एका गांवांत गेल्लो, एका घरान तेन्ना एक बाबडो गवणो तेणी कितके कश्ट करून आपल्या 3 भुरग्यांक शिकयले, मास्टर डिग्रीज तिगांनी घेतल्यात, आयज ती बेकार आहा आनी तेच्या कमरेन येयला आनी तो स्पिसीक आहा. हांवें आयज घरांत वेडीर आहा आनी घरान आवय आसा ती घरान आहा. आयज तेका सोर्स ऑफ इन्कम काय ना. म्हणजे जी कितको अत्याचार ह्या राजकारणी तुमचेर केला ते आयज कळोन चुकले म्हाका. कित्याक जॉब दिले कोणाक? जॉब दिले फक्त सोयऱ्यांक, आपल्या व्हडल्या व्हडल्या कार्यकर्त्यांक. प्रत्येक घरान 2-2, 3-3 जॉब हेच दिले. गेली 10 वर्सां हेच जाला. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी हे बंद जातलो जाल्यार फक्त मोगो पक्ष बंद करूं शकता, आमी करूं शकतात. आनी आमी जेन्ना सरकारी नोकरी येतले म्हाजे कडेन सगळो डेटा, म्हाका कोणी सांगपाची गरज ना. जो ज्या गरज आहा आनी सारको गरजवंत आनी गरीब आहा तेका पयली नोकरी मेळटली सरकारी आनी मागीर बाकीच्यांक मेळटली. तशेंच नोकरेचो विशय येयलो कारणान 10वी फेल कोण लक्षात घेयना. हे राजकारणी फक्त म्हणटात कितें नोकऱ्यो मेळटले तुमकां दितले. प्रायव्हेट सेक्टराचे उलोवचे ना. आनी 10वी फेल आनी जे भुरगे तेंच्या वांगडा प्रचाराक भोंवल्यात, जेंची जर समज गेल्या इलेक्शनाक 2017 तेंचे पोट तिडकीन भोंवल्यात आनी तेंची जर वर्सां जर 42 आहा आनी आयज तेंच्यांनी 5 वर्सांनी जॉब काडलेले, तेंची आयज 47 वर्सां जाल्ली आहेत. आमदारा कडेन गेले उपरांत आमदार म्हणटा कितें तुजी वर्सां जाल्यात तुका जॉब मेळना. म्हणजे 45 वर्साच्या वयर हांकां जॉब मेळना. आनी आयज मेरेन हे गोष्टी कोणी लक्षात घेवंक ना. आमी घेतलेली आहात, आमी हेचेर विचार केल्लो जाल्यार आमी हे करतले. 10वी फेल जे भुरगे आसात आनी 45 वर्सां वयर जेका जॉब ना आनी ज्या घरांनी असले भुरगे आहात आनी तेंच्या घरांक कसलोच सोर्स ऑफ इन्कम ना आनी जॉब ना ते घरांक आमी ह्या भुरग्यांक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणटा ते बारीकसो वेवसाय धंदो आमी घालून दितले, जेणे करून तेचे घर चलतले. आमचो एकच लक्ष आसतलो की खंयचेच घर उपाशी रावचे ना आणि खंयचेच घर बेकार रावचे ना. प्रत्येक घरान एक तरी नोकरी आसतली नाल्यार एक तरी बारीक व्यवसाय करतले आणि हे आमी फुडल्या 5 वर्सांत कंप्लीट करतले. फुडली 5 वर्सां आसतली ती खंयचोच घर नोकरे शिवाय आसचो ना. शिक्षण क्षेत्रांत
शिक्षणीक क्षेत्रांत गेले जाल्यार आमची फॅमिलीज तांकां शिक्षणा खातीर त्रास जाता. शिक्षणाक त्रास जाता म्हणजे आमी आमचो मॅनिफेस्टोर काडलेले आहा, दिल्ले आहा की जेचे इन्कम 1 लाखा सकयल एन्युअली इन्कम 1 लाखा सकयल जेचे म्हणजे शिक्षण जो कोण गरीब आहा ताका जायना भुरग्यांक शिकोवपाक तेंच्यांनी भियेवपाची कांय गरज ना. हेच्या फुडें 10 तारखे उपरांत आमी आहात आनी आमी शिक्षणाची जबाबदारी घेतली तुमच्या भुरग्यांची. जे भुरगे बरे शिकतात फुडें ताका प्रमोट करपाची जबाबदारी आमची आसतली. म्हणजे शिक्षणा खातीर कोणीच भियापाची गरज ना. कित्याक मोगो पक्ष ह्यो पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकर सुरवात केलो पक्ष आनी तेणी शिक्षणा विशीं मेजर फोकस घातलेलो आहा आनी तेचें स्वप्न आमी फुडें व्हरतले. आयज गांवांनी शाळा आहात. परिस्थिती तुम्ही पळयल्या शाळेची. जेन्ना हांव भोंवला तेन्ना शाळा खंयचे मोडल्यात, खंयची परिस्थिती वायट आहा. सगळ्यांत प्रायोरिटी बेसिसचे गांवांतले शाळा सगळे अपग्रेड जातले. बारीकशे तांकां प्ले ग्रावंड भुरग्यांक जेणे करून आमची भुरगीं जी गांवांतली आहात ती त्या स्कुलान प्रायवेट स्कुलां जाल्यात ते विसरतले इतली खात्री दिता आनी बऱ्यापैकी ती शाळा बऱ्यापैकी मॉडिफाय जातली इतली खात्री हांव दिता तुमकां. प्रश्न हांव उदकाचो. प्रत्येक राजकारणी येता आनी आपूण 15 MLD केला आनी आतां तो 15 MLD जातलो, 30 MLD जातलो टोटल अशें कितें कितें उलयतात. हांव इतलें विचारूंक सोदतात पेडणेच्यान आनी चांदेलच्यान तुमकां उदीक येतात. कितलीं वर्सां म्हणून दुसऱ्या मतदारसंघाचेर अवलंबून रावतले. तुमकां दिसना मांद्रे मतदारसंघात उदीक आसा कशें आनी मांद्रे मतदारसंघांतल्यान उदीक निर्माण जावपाचें आनी मांद्रे मतदारसंघांतल्यान उदीक तुमकां मेळपाचें दिसना. आमचे कडेन तें विजन आहा. आमचे कडेन आहा विजन आनी आमी आयडेंटिफाय केल्ले आहा वॉटर बॉडीज जे आहात. मांद्रे मतदारसंघात काही भागांनी वॉटर बॉडीज आहात आनी बऱ्यापैकी उदीक आहात. त्या भागान आमी आयडेंटिफाय केला आनी जमणी ते तळी आहात ती सरकारीच आहात. ते उदीक जे जाग्यार आहात थंय थंय आमी बारीकसो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालून काही भाग म्हणजे मांद्रे आनी मोरजे एक वॉटर बॉडी जे आहा थंयच्यान तांकां उदीक दिवप हे आमचे ऑलरेडी प्लॅन आहा. आनी जाता तितके बेगीन म्हाका 1 वरास दिया, 1 वर्सान उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करता हांव. आनी तुमकां 24 वरां फटींग आश्वासनां दिवंक शकना 24 वरां पूण 8 वरां रातची न्हू दिसाची 8 वरां हे उदीक मेळटलें इतली खात्री घेता. फक्त म्हाका 1 वरास जाय. फक्त उदकाचेर फक्त राजकारण करतात. जेन्ना इलेक्शन येतात 5 वर्सांनी काल पयलां हांवें भाशणां रडोवन सांगतात आपूण गरीब आनी अजूनय गरीब आहा न्हू. इन्कम 2.5 कोटी वाडला कोविड टायमाचेर. कितको गरीब आहा तो. तुमचो कितलो वाडला. जर ज्या मनीस सांगता आपूण कोविडा खातीर काय करूं शकलो ना आनी एफिडेविट स्वेरींग करता तेन्ना 2.5 कोटी वाड जाता 2.5-3 वर्सांनी कोविड टायमार. म्हणजे तुम्ही चिता ह्यो मनीस तुमचे बरें काय करूंक येवंक ना तुमकां पिळपाक येयला. एक बाबडो कॉन्ट्रॅक्टर बारीक लेबर कॉन्ट्रॅक्टर खंयसरलो बी नांव घेयना नाल्यार आयज राती तेजे कडेन पावतले तेजो बदलो घेवपाक. सकाळी फुडें म्हाज्या घरा कडेन येयलो 4 दीस पयलीं. आपूण म्हणटा विटलो म्हणटा आपणाक सांबाळ म्हणटा. आपणाक खबर आहा तुमी जिखतल्यात म्हणून पूण आपणाक मातसो सांबाळून घे. हांवें म्हणलें कितें जालें रे. तो म्हाका सांगता गेलीं 10 वर्सां म्हणटा आपणाक त्रास जालो म्हणटा. आनी हांवें म्हणलो की ही 5 वर्सां आपणाक खूब शेळ्ळें म्हणलो. म्हणल्यार कितें केलें. प्रत्येक टायमार पुलीस स्टेशन प्रत्येक टायमार लेबरांक उखलून व्हरप. हांवें म्हणलें मागीर ताका सांगूंक ना तुवें ताका वोटींग केलें मरे. जाल्यार तो म्हाका सांगता कितें आपूण तें सांबाळपा खातीर म्हयन्याक 20,000 ताका दिता म्हणून हप्तो 20,000. आनी कितें उरला ते तुमचे असले आमदार तुमकां जाय 20,000 हप्ते घेता ते. ऑडियो व्हायरल जालो. ऑडियो एक व्हायरल जालो 44 lakhs. पूण एकूच सांगता एकाच हॉटेलकाराचे व्हायरल जाला. कितली हॉटेलां आहात मेजा. म्हणजे तुमच्या जिवाचेर कितले पयशे गेले ते मेजा. हांव म्हणटा कोविड टायमार एटलिस्ट तुमकां मोडा तरी ते भायर सरोंक ना. कमिशनार कमिशन. तर तुमकां कसलो आमदार जाय आनी कसलो सरकार जाय हो तुमी विचार करा. एग्जाम्पलां तुमच्या फुडें आहात सगळीं. खुबशे गोश्टी जाले ह्या थोड्याच दिसांनी. कोण तरी एक पप्पू म्हणून येयलो गेल्या 3 दिसान. हांव म्हाज्या भाशणां ठोकतालो कॉर्नर मिटिंगेक वचून बाबडेक आपलीच कॉन्स्टिट्युन्सी सांबाळना थंय पडटा तो आनी हांगा येवन भाशणां ठोकता की हांव लँड माफिया जमणी हडपले केसी इतले आहात
दोडा मार्गा कोणी सोपयल्यात महाराष्ट्रान वचून विचारा, आख्ख्या दोडा मार्गात नांवां करून घेतलाय आणि दोडा मार्ग गोंयान बिलींग करपाक सोदतालो फाटल्या दिसांनी. दोडा मार्ग गोंयान हाडूंक सोदतालो. कित्याक कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जमीन घेतल्या. हांगा येवन सांगता आमी लँड माफिया. हांव इतलें विचारूंक सोदता, पेडणेकार भुरगो जर वयर सरता आनी पेडणेकार जर कोणी बारीकशी जमीन घेता जाल्यार घेवप ना? दिल्लीकारांनी घेवप? इतके आख्खे कोस्टल बेल्टीक सगळ्या दिल्लीकारांनी नॉन गोवनांनी घेतले, तेन्ना कोणी आवाज करूंक ना. आमी इलेक्शनाक बसले जाल्यार आमच्या नांवान बॉम्ब मारूंक लागले. आमी अजून एकूय प्रॉपर्टी घेवंक ना. आणि यांच्यानी गोंयांत सोपयले ते सोपयले, महाराष्ट्रानूय पावले, महाराष्ट्राय सोपोवंक लागले आणि आमकां लँड माफिया म्हणटात. केसीस खंय कितलेशेच आहले, 2च केसी FIR रजिस्टर्ड केल्या. क्लियर करता हांव. कित्याक येवन येवन परत परत केसी म्हणटात आणि बेलाचेर आउट जाला म्हणटात. केसी 2च केल्या. एक केल्या ती ZP इलेक्शना वक्तार केल्या, फेक FIR केल्या. आयज मेरेन जर FIR रजिस्टर्ड केल्या, कितले फावटी पुलीस स्टेशनार आपयले विचारा. ZP इलेक्शन जावन एकूयदा कोणी आपोवंक ना. फक्त फायनान बरयला अशें केला हे आणि FIR रजिस्टर्ड कर. आता रजिस्टर्ड केल्या कारण बेल घेवचीच पडली. पण त्याच्या उपरांत इन्व्हेस्टिगेशन आपया तरी, विचारा तरी. म्हणजे तुम्ही इलेक्शनाक फक्त यूज करतात. हे स्टंट्स आहा ते, हे पावर तुमची आहा ते इलेक्शनाक दुसऱ्याक डिमोरलायज करपाक यूज करतात. दुसरी केस खबर आसली ती, दुसरी FIR मारल्या. प्रचार करतना खंय हांवें 7 जाणांक घेवन भोंवलो, 5च जाणांक घेवन भोंवंक जाय. ही FIR दुसरी. हे 2 केसीस म्हाजेर घातल्यात आणि तो म्हाका क्रिमिनल म्हणटा. ह्यो केदो व्हडलो क्रिमिनल खबर आहा तुमकां? कोविडान कितल्या लोकांक मारून उडयल्यात. ऑक्सिजन ना म्हणून मारून उडयल्यात. मर्डर केला. हांव सरळ आरोप करता ह्या सरकाराचेर. ते लोकांची मर्डर केल्या हेंच्यांनी, त्रासान घातल्यात. पंचायतीक लास्टाक पंचायतीक लॉकडावन करचे पडले. सरकार लॉकडावन करना जालें. कित्याक? कोल चालू जावंक जाय म्हणून आणि त्यांचो इन्कम चालू जावंक जाय म्हणून तेंच्यांनी लोकांक मारून उडयले. म्हणजे तुम्ही चिंता ह्यो सरकार जो आहा तो तुमकां जायो की नाका. आणि 1000 फावटी चिंता हे कमळाचेर फाल्यां बटन सोडून दिया. ते कमळ दिसतले वयर न्हू, तेचेर नजर सुद्दां मारूं नाकात. नाल्यार परत जर कमळ येत सगळ्यांचो सत्यानाश जातलो, बारीक जनतेचो सत्यानाश जातलो. म्हाका शॉर्ट टायमान म्हणजे 3-4 वर्सांनी तुमचे कडेन इतलो प्रेम गावला, इतली आपुलकी गावल्या. खरेंच घराघरांनी वयता तेन्ना जाणट्यांचे जे आशिर्वाद मेळटात. रिजल्ट मागीर हांवें कालूच चिंततालो रिजल्ट कितें जावं, पूण जे आशिर्वाद तुमचे मेळटात, जो प्रेम तुमचो मेळटा, खरेंच दोळ्यान दुखां भरून येतात. तुमचे कडेन सगळे कडेन मागता की अशेंच आमी वांगडा रावया, एकी कडेन रावया. मोगो पक्ष हे स्थानीक पक्ष आहा. म्हाका जेन्ना मोगो पक्षान प्रवेश करता म्हणून सांगलें आनी जेन्ना प्रवेश केले, खुबशे आमचे भाव आहात ते म्हणून अरे MGP कित्याक, MGP नाका, तूं आनी खंयचो काँग्रेस बीन घेया. आयज तेच म्हणटात काँग्रेस घेवंक ना ती बरी जाली. परिस्थिती पळया काँग्रेसीची कितें जाल्या ती. लिडरच ना. जेन्ना पक्षान प्रवेश केलो तेन्ना जेन्ना जेन्ना लोकांक कळोंक लागले की ह्यो पक्ष म्हटल्यार आमचो पक्ष. हांव सदांच सांगता ह्यो पक्ष आमचो स्थानीक पक्ष, ह्यो मांद्रे मतदारसंघाचो पक्ष, ह्यो भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष आनी ह्या मातयेंतल्यान सुरवात जाल्लो पक्ष ह्यो. आनी आयज आमकां खरीच गरज आहा ह्यो पक्ष फुडें व्हरपाक. हांव जाणा तुमी म्हाज्या प्रेमान येयल्यात, पण आमी खंय तरी ह्या मोगो पक्षाच्या प्रेमान रावया. कित्याक आमी हांगा पार्टे बदलपाक येवंक ना. हांगा मिडिया आहा, रेकॉर्ड केले उपकारता. परिस्थिती अशी येयली जाल्यार घरा बसपी, पूण ह्यो पक्ष सोडचो ना, पक्षा वांगडा रावतलो. कित्याक एक ट्रस्ट म्हणटा तो तुमी म्हाजेर दवरल्यात, हांवें पक्षाचेर दवरल्यात आनी म्हाज्या खातीर तुमी ह्या पक्षाचेर दवरल्यात. आनी ह्यो विश्वास आहा तो असोच फुडें व्हरया. आनी आतां विरोधान आहा ते ऑपोजीट आमच्या खूब कमेंट करतात कितें करूं, पूण ह्यो पक्ष इलेक्शना उपरांतूय वाडोवया. आनी आमी हांगासर कोणाचे वायट उलोवपाक वा वायट करपाक येवंक ना. आनी हेचे फुडें जिखले उपरांतूय इतली उतार दिता तुका, विश्वास आश्वासन दिता तुमकां, कमिटमेंट करता की आमी केन्नाच कोणाचे रिवेंज घेवया नाका, पूण आमच्या कार्यकर्त्यांक सांबाळया, आमच्या लोकांक सांबाळया. ऑपोजिशन आहा तांकां करून कितें तें आमी बरें कार्य करया. जर मांद्रे मतदारसंघ आमकां डिवेलप करपाक जायो, बरें करपाक जायो,
जाल्यार आमकां एकठांय रावंक जाय, कित्याक आयज ऑपोजिशनान जे वावरतात ते आमचे भाव भयणाच आहात आनी तेंचेर वायट कितें करप हें म्हाका योग्य दिसना. वांगडा रावून या आनी हो पक्ष वाडोवया. जेन्ना जेन्ना आमचेर आरोप जातात, आमकां त्रास करतात, हांव जाणा तुमकां सुद्दां ह्या सरकारान भरपूर त्रास केल्यात, खुबश्यांचे ट्रान्सफरी केल्यात, आयज दबावा खाली ते तेंच्या वांगडा भोंवतात, पूण तिनसांजचे फोन करूनय सांगतात मतां तुकाच रे, फस्ट नांवांक तेंच्या वांगडा आहात हे सांगतात ते. म्हणजे हेचेर प्रेम कळटा, तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलो तो कळटा आनी हे कितले त्रास. हांव जाणा तुमकां खूब त्रास जाला. आयज तुमी म्हाज्या खातीर ह्या वोतान कडकडीत वोतान बसल्यात, हेचेरच तुमचो प्रेम म्हाका कळलेलो आहा. आनी हे जे त्रास भोगल्यात आनी एक दीस फाल्यांचो आनी परवाची वोटींग 2 दीस आहात, फक्त 2 दीस. 2 दिसा उपरांत 10 तारीख जाली आनी त्रास हे सोंपले. तुमचे सुखाचे दीस येयले म्हणून समजा. मांद्रे मतदारसंघान दुखी हो कोण आसचो ना, घर नसतना कोण आसचो ना, जॉब नसतना कोण आसचो ना, इतली गॅरंटी दिता तुका. आनी सगळे वांगडा एकठांय रावया, मोगो पक्षा खातीर काम करया. डेफिनेटली मोगो पक्ष आपलो कौल दितलो 10 तारखे उपरांत, खात्री आहा. जेका समजपाचें समजून घेवं शकतात, वांगडा रावया आनी काम करया. आनी फुडली येता ती, हांव 5 वर्सां म्हणना, जितली जाता ती मोगो पक्ष फुडें व्हरया. हांव आसूं किंवा नसो, पूण मोगो पक्ष